Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu, Oblab Jesu, Maiman Jesu, Tuti Jesu, Vandan Jesu, Aradan Jesu, Jai Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pavinino Kirtana Yakshe Salitani Pasam Kasangta Devam Charaya Auntaka Vakanta Tujanamachi Stuti Sadankal Sasnaja Sasnag Disan Disaun Karta Kityag Service por Vorto Studitaka Pavo Atapung आमताची गोडवीक नोसो संततीची संतती परकडता तुझी कृत्यांची गोडवीक आणि तुझे विस्मिता करण्याचे करता वर्णन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मुखारसून म्हणटा तो तुझी कीर्ती तुझ्या महिमेसो परजड तुझ्या आश्चर्यसो करता वर्णन आणि ती वर्णितली तुझी बिरांकुळ कृत्याची पदवी आणि हांव परगडतलो तुझी वडवीक. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. भाव भयणीनो आयची कीर्तन करची उतरां आमची जायते कित्याक आज आमी देवा कडेन विशेष रितीन कश्टांचे पर्याय खातीर आमी मागता. विशेष रितीन पावस ना आणखी दग कठीण हीट वेव म्हणयला मस्त लोक हाचे वरवीं कश्टोन आसा. ह्या हीट वेवा वरवीं जायत्या जाणांक पिडा सुरू जाल्या, जायत्यांक सनस्ट्रोक जावन आसा आनी पावस ना आनी एका वटेन अशें ही विपरीत धग सोडून येता आसतना मनशाच्या भलायकेचेर प्रभाव पडटा. आमी मागोवंक जाय देवा कडेन. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता केदाळां आमचे मागणें सडटा, देव मनशाची काकूळट करता आनी त्या देखून आमी देवा कडेन काकूळट मागया. देवा कश्टांतले आमकां निवार, ह्या अनवारांतले आमकां निवार, ह्या दगींतले आमकां निवार, ह्या कश्ट ह्या पावसाच्या अभावांतले आमकां तूं निवार. हो मे म्हयनो मोरयेक समर्पण दिलो म्हयनो विशेष रितीन मोरी माय आपल्या पुता जेजू लागीं मागोवन दी. बरो पावस ताण पृथ्वी थंड करून दी, उदकाचो अभाव न पयस जावं दी म्हणून देवाची काकूळट आज आमी विशेष रितीन मागया. दिंबेर पडया, उंड्या रुपारच्या जेजूको आमचे मदें आपोवया. वंदिया वंदिया सोमयाक वंदिया 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 सोमयाक वंदिया 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 सोमयाक वंदिया 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 सोमयाक वंदिया सरस्वलो जनांगनो देवाक वंदिया सरस्वलो जनांगनो देवाक वंदिया वंदिया वंदिया
सौम्याक वंदिया 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 सौम्याक वंदिया सौम्याक वंदिया बाबा बहिणीनो भजन आम्ही त्याचे करूया कित्याक हांव आनी तुमी वंदिता हांव तो देव सर्वेस्पर देव शक्तिवंत देव मनुष्याची मागणी ऐकोसो देव काकुळतीसो देव मनशाची दुकां पळसो देव मनशाच्या काळजाची बोगणां समजसो देव म्हजो आनी तुजो समी ताका आमी काळजांता हरसिया ताका आमी ताची महिमा वंदुया कित्याक ताचे थंय आसा सर्व सकत ह्याच देवान इस्रायल परजेचे मागणे आयकल्ले ह्याच देवान इजिप्तांतले तांकां निवारले आनी तांच्या दुस्मानाच्या हातांत ते सोडून हाडले ह्याच देवान तांबड्या दर्यांतल्यान तांकां उतरयली आनी तांकां बरवशीची वाड दाखयली ह्याच सौम्यान जोशुआ मरी पात जेरिकोचे कोटे कोस लावन गेले जॉर्दान न्हंय उतरयली आनी बसयल्ल्या गांवाक तांकां भायले ह्याच देवान इस्रायल परजेच्या काळार दुकोळ येयल्लो आब्राच्या काळार आनी ह्या वेळार ह्याच देवान पावस धडलो आनी दुकोळ निवारलो ह्याच देवान मनशाची काकुळट केली पातकाचे बॉक्साने मनशाक दिले आनी नवो जीव एजेकेल प्रावदी मरी पात भरलो ह्याच देवान आपल्या पुताक जेजूक आमचे खातीर दिलो आनी ह्याच जेजून आमच्या बापाचो मोग आमकां दिलो ह्याच जेजून उंड्या रुपार जो म्हज्या आनी तुजे सवय आदार आसा त्या पिडेस्तांक गूण केले कश्टांत आसल्ल्यांक आदार दिलो मेल्ल्यांक जिवंत केली भुकेल्ल्यांक खावंक दिले आनी हजारो हजारो लोकां बरें करीत गेलो अजापां वयर अजापां केली मनशा कश्टांत ते निवारले ह्या घडये आमी त्याच देवाक वंदिया उंड्या रुपारच्या जेजूक आमी वंदया आज आमचे बोंदणी आयिल्ले विघ्नां अनवरांतूं निवारून दी आमचे बोंदून येयले कश्ट विघ्नां अनवरांत आमकां सुटका दिवंक दी उदकाचो तत्वार निवारून दी पावसाचो अभाव खान बुडोवन दी ह्या मारेकार दगींतले आमकां निवारून दी देवाचेर आमी विश्वास दवरया ताका वंदिया ताची स्तुती करया सौम्या मोकार कलतेपणी सौम्या मोकार कलतेपणी आठवून उपकार भक्तेपणी आठवून उपकार भक्तीपणी सौम्या मोकार कलतेपणी सौम्या मोकार कलतेपणी आठवून उपकार भक्तीपणी आठवून उपकार भक्तीपणी सौम्याक तुमच्याच वंदिया सौम्या तुमच्या वंदिया 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 सौम्याक वंदिया 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 सौम्याक वंदिया
खंय सोम्या तुजी दया दाखय सौम्या तुझी दया वंदिया वंदिया सौम्या वंदिया 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 सौम्या वंदिया 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 सौम्या वंदिया हालेलुया 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 भाऊ बहिणीनो, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. भाऊ बहिणीनो, पात येण्यानं मी जेजूकडे माग्या आज आमका देवाचेर गुण पात येणे मस्त गरजेची म्हणून देवाकडे पातयेनेन मागता, भक्तीन मागता, नितळ काळजान मागता, तसे मागणे देव ऐकता म्हणे पवित्र पुस्तकान परतून 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 जेजू आमकां सांगता. परण्या सोडल्यान ती आमी आमी देवाचें उतर सांगून आयकलां. परत परत आमी देवाचेर विश्वास दवरून मागीचे, निरंतर मागचे. सबार जाणांनी पटल्या पोरच्या दिसन जावन म्हाका मेळयल्यांनी म्हणलें आसा, फादर पुर्वांच्या आराधनापडी पावसा खातीर मागा फादर. सुमार उण्यारी 10-12 जाणांनी म्हाका हें सांगलां, पावसा खातीर मागा फादर. मस्त प्रॉब्लेम आसा, उदक ना, धग सोसूंक तांकां, खंय ऑफिसान बसली म्हणटात आमकां सोसूंक तांकां, घरांनी राती न्हीद पडना, धगीन काम करचे कडेन काम करूंक जायना, गांवांत तर मूत जाता, अस्कत गाय जाता, मस्त कश्टांनी आसात भाव भयणीनो. आनी मुखलें आमी हांव मातशें भविश्य हांव पळोवन आसलो टीव्हीचेर आनी हेचेर इंटरनेटाचेर. मुखार आनीक हीट वेव चडच आसा म्हणून, आनीक हीट वेव चड आसा. दग आनीक सोडून येतले शिवाय उणी जायना. आतां शितलें जाल्यार आनी दग चडात जाल्यार आमी जियोवचें कशें. भाव भयणीनो, देवा कडेन कांय असाध्य न्ही. देव मनुश्याची काकूळट करता. देवाक मनशाचे कश्ट समजतात. मनीस उलो मारतना देव मनशाक आयकता आनी आमी उलो मारी जाय. आज आमी उलो मारी जाय देवा कडेन. आमी पावसा खातीर मागत जाय. आमी चिंतचे नाका इतली जाणां आमी ह्या बाजारच्या इगर्जेन तितली जाणां आमी मागल्यार पाव पुरो गी म्हणून. भाव भयणीनो, मागण्याक घट ना, मागण्याक लेख ना, मागणें बावर्ताचें. इल्ल्या जाणांनी वा 100 जाणांनी म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही. आमी बावर्तान मागलें तर देव असो फळ दिता. त्या बावर्तान आमी मागया. सत्कडी आयतार दिशी आराधन टीव्हीर मस्तकान भाग घेतले आनी त्या वेळार आनीक 100 लोक मागतलो. आनी त्या देखून आमी बावर्तान मागया देवा लागीं. देवाचेर आमी पातयेनी दवरया. आमच्या देवाक कांय असाध्य न्ही.
देवान हांवें तेवढो सांगलें कितले गडी ता पवित्र पुस्तक आसात तांबड्यात इजिप्तांत इस्रायल परजेची मागणी देवान आयकलें त्या फरवाच्या हातान तांकां भायर हाडलें तांकां तांबडो दर्यो उतरयलो मान्नाचें कण खावंक दिलें भुकेल्या वेळार कडपांतलें उदक दिलें दुकोळ आयिल्ल्या वेळार एलियाच्या काळार पावस अशें केलें भुकेल्या एलियाक समेत अजापाच्या रितीन ताणें खावंक दिलें दुर्बळ्या विधवीची मुडकी भरली ती खाली जायना जाली 5,000 लोकांक झिजून केवळ 5 सुण्यांनी 2 माशल्यांनी वाडले देवा थंय कांय उणें पडना मागण्यान देव कडली जावनी आमकां दिता देखून आज निरंतर आमी देवा कडेन मागया एक घडीभर आमी देवाची स्तुती करया आमी सगळ्यांनी देवाची सकत वळखून खाण घेवची गरजेची दर आमचो भवार्थ घट जायचे दर देवाचेर आमकां फातीण येचे आमचो देव कसलो म्हण आमी समजून काणगेचे आमी दैतीपणी मनशाक पळयता भायल्या रितीन पळोवन आमी चिंता हाणें खाल हें करयत आमकां हाचे वरवीं खाल हें करूंक जाता पूण जायते फावटी आमकां गुत्तो ना तसल्या मनशां थंय बोड आसा म्हणून आनी आमच्या देखून आमच्या देवाक आमी समजून काणगेचे देवाक कितें असाध्य म्हणलें ना आनी त्या देखून आमच्या देवाचें बोळ आमी देवाचें उतरां मेरेपाक समजून घेवया आनी त्या उतरां मेरेपाक ताका आमी ओगडशया तुमची जाप सर्वेस्परा आमी तुका होगडशिता सर्वेस्परा सर्ग आनी संवसार तुवें रचलोय आनी मनशां तो जिये सारकें तो तुवें रुपीत केलोय सर्वेस्परा सर्गाची नियमां तूं जाणाय आनी संवसारांतली प्रभुत्वां तुवें आसा केल्याय सर्वेस्परा आकाश आनी ते महिमा आकाश तुझी पवित्र महिमा पासारता सर्वेस्परा तुझी मांडावळी प्रमाणे संसाराचेर तांकां तूं फरमायताय सर्वेस्परा तूं नवो आकाश आनी भूंय रचताय सर्वेस्परा आकाश तुवें विस्तारायलाय भूंय स्थापीत केलाय आनी मनशाचो स्पिरीट आमचे थंय रुपीत केलाय सर्वेस्परा तुज्या बुदवंतकायेन पृथ्वी तुवें आसा केली आनी तुज्या समजिकायेन आकाश तुवें विस्तारले सर्वेस्परा तुज्या व्हरत्या शक्तीन आनी विस्तारिल्ल्या हातान आकाश आनी भूंय तुवें आसा केली सर्वेस्परा तुज्या अपरमी जाणवायेन हो संसार तुवें स्थापीत केलोय सर्वेस्परा तुवें संवसारांनी तांच्यो सर्व वस्तू तुज्याच जाणवायेन त्यो रचल्योय सर्वेस्परा तूं ह्या भूंय मंडळा वयर बसून आसाय आनी ती पृथ्वी तूं चलोवन आसाय सर्वेस्परा आकाश आनी पृथ्वीचेर तुवें आसा केल्ली मांडावळ तूं केन्नाच काण उडयनाय सर्वेस्परा पृथ्वीच्यो गुंडायो तुज्या हातांत आसात सर्वेस्परा तूं पर्वत आकारताय वारें रचताय आनी पृथ्वीच्या वंश सुवातेचेर चलताय सर्वेस्परा तुजो पवित्र पर्वत जावनाच्या सियोनाचेर तूं वस्ती करताय सर्वेस्परा देवाचो तेंबो तूं आसा करताय आनी पाड पडलेले सुखे भंयक तृप्त करताय सर्वेस्परा शिशीर आनी वसंत ऋतूचो पावस वेळा काळा प्रमाणे आमकां धाडताय आनी लुणेक नेमलेले हप्ते आमकां तूं राखून दवरताय सर्वेस्परा हिमा शिवर आनी पावस भुंयचेर पडोवंक तूं आदेश दिताय सर्वेस्परा निर्जन अरण्याचेर तूं पावस पडसो करताय सर्वेस्परा पृथ्वीच्या पोंतावतावन कुपां तूं वयर हाडताय
तुका वळशिता सर्वेस्परा पावसा संगी जगलाने तो जगलाशें करताय सर्वेस्परा आमी तुका वळशिता सर्वेस्परा पितूळ कडून दवरल्या आरशा बरी घटाचे आकाश तुवें रचलाय सर्वेस्परा आमी तुका वळशिता सर्वेस्परा तुझ्या श्वासान बरप आमकां तूं दिताय सर्वेस्परा आमी तुका वळशिता सर्वेस्परा तुवें रचल्याय सर्ग जमतार आनी सागरो तांतले ससनाक आमकां तूं सांबाळताय सर्वेस्परा आमी तुका वळशिता सक्कड आमी किर्तन गावया आनी देवाची स्तुती करया आमच्या देवाक नावाडया आमी सांगया सौम्या आमी तुजेर पाती येता तुजेर आमी विश्वास दवरता तुका आमी नावाडता तुजी महिमा गाता कित्याक तूं आमचो देव इतले सकट तो करताय वर्सां कितल्या कोरड्या वर्सां ही प्रक्रिया सोलोवन आयल्या सौम्या तुवें ती सोलोवन हाडलाय विघ्न वरांतली निवारलाय मनशाक तुवें सांबाळून हाडलाय हे सकट देवा तुका साथ आनी त्या देखून तुका आमी हर्शीत हांव देवा तुजी महिमा वाग करता तुजी महिमा बोळ करता तुका आमी हर्शीत हांव आमी सकट काळजा मनान देवाची स्तुती करया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया देवा बापा हरसून गावया जेसू सौम्या हरसून गावया पवित्रज्ञा हरसून गावया त्रिएका देवा हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया जीवदातारा हरसून गावया जीवित दिल्या हरसून गावया कृपेवना हरसून गावया ससनाच्या बापा हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया दैविक उजवाडा हरसून गावया रायांच्या राया हरसून गावया सताच्या आत्म्या हरसून गावया सर्पोद्वेदारा हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia,
घडीभर आम्ही उभे राहूया. देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. पळया देव कितलो काकूळदर. पूण देव आशा येता की मनशाचें मागणें फळादीक जाय तर मनशान आपणाक नितळ करी जाय. मेळेपणांतले भायर येजय. खोटेपण सांडून पयस वच जाय. नितळ मनशाचें मागणें, नितळ काळजान केल्लें मागणें, नितळ उद्देशान केल्लें मागणें तें खंडी जावन देव सफळ करता. देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. एलियान आहाबाक म्हळें, जेव वच, जेव आनी पिये, कित्याक पावसाचो आवाज आयकता. आहाब जेवंक आनी पिवंक गेलो. एलिया तेन्ना कार्मेल दोंगरार चडलो आनी धरणेर साश्टांग सरपडलो आनी ताणें आपली तकली दोंपरा मदें घाली. ताणें आपल्या सेवकांक म्हळें, ताणें वयर चड आनी दर्या कुशीन पळय. ताणें वयर चडून पळयलें आनी म्हळें, कांयच ना. ताणें ताका म्हळें, परतून 7 फावटी थंय वच. 7वे फावटी सेवकान म्हळें, मनशाच्या हातांत तें एक कूप दर्यांतलें वयर सरता. एलियान म्हळें, वच आनी आहाबाक सांग, तुजो रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावोवचे पयलें सकला वचूं. थोड्या वेळान मोळाब कुपांनी काळें जालें. वारें वाडलें आनी धारेंनी पावस पडलो. आहाब आपल्या रथार चडलो आनी जेज्रेलाक गेलो. पूण सर्वेसराचो हात एलियाचेर आसलो. ताणें आपलें कमर बांदलें आनी जेज्रेल पर्यंत आहाबाक मुखल्यान धांवत गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. एक घडी भर बसया. भावा भयणीनो, इस्रायल परजेंत आहाबरायाच्या काळार कितें जालें आमी हांगासर पळयता. ह्याच अध्यायांत आमी पयलें पळयता 18व्या अध्यायांत वाक्य 1. जायत्या काळा उपरांत 3ऱ्या वर्सा सर्वेस्परान एलिया कडेन उलोवन म्हळें, वच आनी आहाबाक मेळ आनी हांव पृथ्वीर पावस धाडटलो. एलिया आहाबाक मेळोंक गेलो. हें पयलें वाक्य. कितें ह्या वाचपांत आसा आमी समजून काडून घेवया. पयल्या सुवातेर इस्रायल पर्ज ह्या राज्यांत तवड कठीण दुकोळ आयिल्लो. एलियाच्या काळार पावस नातलो. 3 वर्सां पावस नातलो. 3 वर्सां सगळी पृथ्वी सुकून गेली. आनी ह्या वेळार मस्त कश्टार आसलो लोक. पूण ह्याच काळार कितें जातलें थंयसर एक कारण आसलें. आनी ह्याच मुखल्या त्या अध्यायान तुमी घरा वेळ आसल्यार वचून वाचयेत. रायांचें पयलें पुस्तक 18वो अध्याय. इस्रायल पर्जा एका देवाक पत्यून आसले, एका देवाक आराधन करनासले. पूण आहाबरायाची पतीन राणी जेजबेल राणी तिने
तिच्या राज्यात आब्राच्या राजांत बाल प्रवादी म्हणले ते तांकां थंयसर आसरो दिल्लो. एका निजा देवाक पत्नीच्या इस्रायल परजेच्या बावार्थान ती फुटायिल्ली. या राणये वरवीं लोक इस्रायलाच्या एका निजा देवाक आराधन करच्या बदलाक बाल देवाक पुजा करूंक ते पावले. तांकां आराधन करताले. त्या देखून देवाक तांचेर राग येयलो. तांच्या त्या अविश्वासपणान रागार जाल्लो देव इस्रायलांत पावस थंय दडे तो दुकोळ धाडटा. 3 वर्सां पावस ना. आनी ह्या वेळार देव एलिया प्रवादीक आबासरशी धाडटा. वच हांव तुका पावस धाडटा, पूण एक काम करूंक आसा. जे बाल प्रवादी थंयसर त्या तुज्या राज्यांत थंयसर आसरो दिलाय तांकां थंयसर तावन काडी जाय. एका निजा देवा ती इस्रायल प्रजेन पाटी जाय. हे एलिया प्रवादी मेरेपा देव आब्रायाक सांगता. आनी तोवडो आमी पळयता ते मुखलो अध्याय तुमी पळयल्यार थंयसर आब्राय देवाचें उतर स्विकार करता. आनी एलिया प्रवादी यो बाल प्रवादी पडकिरो देव म्हणलें थंयसर रुजू करून तयार जाता. देखून एक सॅक्रिफीस पेटोवन तयार करतात. एक वेदी तयार करतात. एक वेदी इस्रायलाच्या देवाक आनी एक बाल देवाक. आनी बाल प्रवादी थंयसर ते पयलो सॅक्रिफीस पेटयतात. आनी एलिया प्रवादी तांकां शर्त घालता, जर तर तुमचो देव न्हीज वय जाल्यार तुमी केल्लो सॅक्रिफीस तो उजो दान स्विकार करून दी. उजो दान स्विकार करून दी. जर तर म्हजो न्हीज वय जाल्यार तो स्विकार करतलो. पंतावन दिता आनी बाल देवाक थंयसर ते पुजा करतात. मस्त वेळ रात बशीर कितें केल्यार कांयच ना. सॅक्रिफीस स्विकार जावंक ना. आखरे गेली प्रवादी म्हणटा, तुमचें जालें मू, आतां हांव म्हज्या देवाक उलो मारता. तुमच्या देवाक तुमी उलो मारलें तो बशें न्हिदलो आसतलो. देखून आतां हांव म्हज्या देवाक उलो मारता म्हणटा. आनी वेदीर सॅक्रिफीस पेटयता. म्हणजे थंयसर घालतना ती बली तयार करता. आनी एलिया प्रवादी दिंबेर पडून देवा कडेन मागता, देवा आतां तुवें सांगलें बरें हांवें केलां. ह्या इस्रायल ह्या परजे सोबावड करच्या खातीर हो सॅक्रिफीस स्विकार कर. एलिया प्रवादी मागून आसले बरी. वयर उजो येता आनी एलिया प्रवादीन भेटयल्लो सॅक्रिफीस तो देव स्विकार करता. आनी हे पळयल्लें आब्राया कळटा. तक्षणा थंयसर त्या सक्कट बाल प्रवाद्यांक जिवेशी मारतात, नाश करतात तांकां. आनी उपरांत हें केल्या उपरांत देव एलिया मुखांत आहाबाक सांगता, आतां तुज्या गांवाक पावस येतलो. आतां तुज्या गांवाक पावस येतलो. देखून तूं वच बेगीन वयर दोंगराक आनी थंयसर तूं पावस तुका पळोवंक मेळटलो. आनी एलिया प्रवादी आमी पळयतात वासवांत आमी आयकल्ले बरी देवा कडेन वचून मागता. आनी 7 फावटी पळयतना थंयसर मोड पळयतात, पावस येना. उपरांत तो पावस येता. भाव भयणीनो, आमी हांगासर समजूंक जाय पयलें, आज आमी म्हणटा पावस ना, कारण कितें? बहुशा आमी त्याच रितीन देवा मुखार सुकोवन पडल्या. आज मनीस तवळच्या काळार बाल प्रवादी, आज आमी मनीस आयची मनशां आमी आधुनिकतेच्या वाऱ्याक सांपडल्या. आमकां देवा ती पातीनी उणी जाल्या. आमी आमच्या गॅजेट्सांचेर, आमी पयशांचेर, आमी संवसाराच्या बदकाचेर आमी आज पातयेवन आसा. देवाची गरज ना, आमकां मागण्याची गरज ना. आमच्या मोबायलांनी पडल्यार पुरो.
ताका वेळ आसा देवाक आमकां दिवंक वेळ ना आनी त्या देखून आमकां भुशा बाल प्रवधीच्या फाटल्यान आमी पडल्या संवसार म्हणल्यार ह्या संवसारी ग्रेस्तकायेच्या संवसारी आशेच्या बाल प्रवादी पडल्यान हांव आनी तुमी पडल्या आमकां हे सगळ्यांक आत्यात्त वाटेन उडीत आसा देखून आज मनशाक देवाक दिवंक वेळ ना देवा विशयान चिंतूंक वेळ ना देवा विशयान समजूंक वेळ ना देवाचो मोग करूंक मनशाक वेळ ना आनी त्या देखून आज आमच्या गंतगुसता कितलो वेळ आज आमी दिता ओंगे म्हणून आमची मालकणी कितलो वेळ दिताले आमी कितलो वेळ दिता देवाक सगळी मोटवें 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 धांवन आयलां मोटवें जाल्लें इतलें आमकां बारीक खोशी जाता मोट्टो तेर्स मोटवें मीस मोट्वें मागणें शॉर्ट खंय गेले रे मोटवें करया मोटवें करया मोटवें करया आमी यात्रे पळयना गेल्ले थंयसर आनी थंयसर मीस पेटयता आसतना थंय आमचे थोडे म्हण मोटवें करया हांवें म्हळें आमी सगळीं मोटवें करीत तें सांग उरिल्लें पळोवंक आमकां जाय इतलो वेळ आसा मागणें मोटवें जायचें आमकां न्ही मीस मोटवें जायचें नांवा खातीर पेटयचें करीचें म्हणल्या खातीर करचें देखून देव आतां पुरो मोटवें करून येता पावसी मोटवो जावन येता आतां देव मनशाक आज भलायकी मोटवी जावन येता आज मनशाचें समाधानय मोटवें जावन येता मनशाचो संतोश मोटवो जावन येता मनशाचो संबंदी मोटवो जावन येता कारण कोण कारण आमीच आमी सगळें मोटवें करूं सुरू केलां सगळीं मोटवें जालां देखून देवी मोटवेंच करता मनशाचें हांव की मोटवें जावंक सुरू जालां आतां देखून आतां मनशाचें हांव की मोटवें जालां धाकटेर चडल्यात पूण आमचें हांव मोटवेंच जालां हार्ट एटॅक आनी कितें म्हणून आतां मनीस बेगीनच मरतात तरणाटेत भाव भयणीन आमी दोळे उक्ते करीचे आमी मनशान दोळे उक्ते करिना आज आमी मनशांनी देवाक दिवच्या संगतीन मोटवें 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 करन आयल्या त्या देखून आज देव आमचे थंय आपली कृपा आपली दया आपलो मोग मोटवें करीत येता जिविताचो संतोष मोटवो करीत येता पावसू ह्या देव पृथ्वेचें बरेंपण कितें दिवचें तें मोटवें मोटवें जावन येता फळ दिवच्या रुखांनी फळ ना घरांनी संतोषींच्या घरांनी संतोष ना भलायकी तुमच्या आस्पत्रेनी भलायकी ना कित्याक सगळें आमी देवाक मोटवें केलां देवी आमकां मोटवें करता समजून काण घेवया देखून केन्ना पळया देवा खातीर त्या इस्रायल पद्दतीन वेळ दिलो देवा खातीर पत्तीनी दवरली बाल प्रवाद्यांक थंयसर दोन काडले तक्षणा पावस आयलो शिरांदरेचो पावस आयलो कांय देवा थंय कांय बुडें पडना आमीच बंद केलां वळच्या व्हाळाक काट घाल्यार उदक वळटें वळच्या व्हाळाक काट घाल्यार उदक वळटें पंप स्टार्ट करून वाल्व बंद केल्यार उदक पायपांनी वळटें टॅप घालून टॅपां बंद करून दवरल्यार उदक वळटें ना आमी देवा थंय सगळीं आमी आमच्यो वाटो देवाच्या कृपेच्यो बंद करून दवरल्यार ह्या देवाचो मोग करच्यो वाटो बंद करून दवरल्यार ह्या देवा थंय आमी कितें करूंक घातलें सगळें आमी बंद केल्यार देवाची कृपा कशी वाळची देवाचो मोग कसो वाळचो देवाचें बरेंपण कशें वाळचें आमी कान उडयचे खंय तें बंद घाल्ले आमी कान उडयचे बंद केल्लीं टॅपां उक्तीं करचे घाल्ले काट रागाचे मोस्त्राचे हाग्याचे संवसारी वस्तूचे आशेचे काट घालून दवरल्यात आमी ते काट कान उडयचे उदक वाळाचे भाविनीनो हें आज गरज त्या देखून आमच्या देवाची काकूळट मागया आमी सगळे आमी देवाची काकूळट मागया आमी सगळे दिंबयेर पळया बसले कडेन बसा थंयसर देवाची काकूळट मागया प्रार्थीसुनी म्हणलें गीत आमी गावया देवाची काकूळट मागया आमी काळजांतावन मागया काळजांतावन मागया पातक रडोवन मागया देवा कडेन बक्षाने मागोवन मागया आमी तुमचे मागणें पळादीक जायचे
कलते जायचे एलियान पकडले मागणे तसले जायचे देवाचेर सगळो भरवसो दवरून ताणें मागलें आपलें पाताक देवा समर्पण ताणें मागलें देव सगळें करूं शकता म्हणून पातयेन ताणें मागलें आमी मागया थंडी जावनी देव आमची काकूळट करतलो बेगीन आमकां पावस धरतलो बेगीन आमकां उदकाचे तत्व निवारतलो बेगीन आमकां कश्टांतल्यान आमकां सुटका दितलो त्या देवा लागीं आमी आतां मागया ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಳೆಯು ಸುರಿಯಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಡಲು ಬಿರಿಯಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಳೆಯು ಸುರಿಯಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಡಲು ಬೆರೆಯಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಳೆಯು ಸುರಿಯಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಡಲು ಬಿರಿಯಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಳೆಯು ಸುರಿಯಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಡಲು ಬೆರೆಯಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸೌಖ್ಯ ಲಭಿಸಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಪೀಡೆ ತೊಲಗಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸೌಖ್ಯ ಲಭಿಸಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ದೆವ್ವ ಓಡಿತು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು 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 ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು ನಿನ್ನ
ಪರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು 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 ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಆಗುವುದೇ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 कळना असताना आम्ही देवाला की मागोंक जाय. माग्या या घडी सगळ्या अपवी सभे बसत माग्या भाऊ बहिणीनो, आज सगळी पवित्र सभा विषय रितीन आमचे धार्मिक मुखेल आमचे गवळे आमचे ह्या जगाने धार्मिका मागण्या सुस्पिरीत आमचे ते सटच्या खातीर माग्या. बाबा बहिणीनो, आज आमचे मागणे म्हणून येताना देवा तुई आम्ही लागी सरोंक आसा. पवित्र सभेंत रियेकरांनी मागण्या सुस्पिरीत ताची ती सोडूंच्या आमच्या रियेका इगर्जांनी पिरगजांनी कोपेलांनी मागण्या सुस्पिरी सडच्याक आमच्या लोकांन याजकांनी धार्मिकांनी आम्ही देवा मुखार दिंबेर पडोन सदांच मागण्या करच्याक मागण्या सुस्पिरी सडच्या खातीर मागया. आमच्या परियेका पिरगजांनी जावच्या मिसाच्या बलिदानांनी कुटुंबांनी जावच्या तेरसा वेळार मनशाचो भावार्थ सडच्या खातीर थंयसर मनुश्य वासो आमचो वेळ संपोवन देवाक दिवच्या खातीर संवसाराची आशा सांडून संवसारांत आमच्यो वडण्यो आमी पयस करन देवाशी काकुळतो मागोंक आमचो तेर्स प्रत्येक रिती माय म्हयनो या माय म्हयन्यांत रियेका क्रिस्तांव कुटुंबांनी तेर्साचें भक्तीपण वाडच्या खातीर मागया. मोरी माय आमच्या खातीर निरंतर देवा लागीं मागता. खाना शहरांत थंय उणो पडलो वायन तिणें भरती करूंक जेजू लागीं मागले आनी त्याच माय ती हर एका कुटुंबांत तेर्स करच्या खातीर आमच्या लोकांन आनी त्या मरी पात मोरये मायच्या विनतेन आमकां उणो पडलो पावस, उणी पडली भलायकी, उणें पडलो संतोष समाधान मोरी माय मागून दिवन दी आनी अशें कुटुंबाचे मागणे पवित्र सभेन सोडून दी म्हणून आमी देवा लागीं मागया. आमची मागणी भेटोवया. जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका. मागया बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी एलिसांव सोलून आसा. दैत्य कडेन फर्स्ट फेज सेकंड फेज जाले आनी मुखले फेज आनी कितले डिरेक्शन जावंक आसा. बाबा भयणीनो, ह्या चुनावांत तरी एका लोकान आपली जबाबदारी पाळूंक आजकाल दैत्य प्रभाव आसात. ह्या प्रभावाक लागून मनशाचे वोट वसूंक नजो आसल्या व्यक्तींक वेतात, वसूंक नजो आशिल्ल्या त्या मनशांक वेतात आनी हाचे वरवीं मनशा दक्षिणेक लागून बोडतडाक लागून बरो संस्कार सरकार येवचें चुकोवन वेता. आमी मागया सक्कड आनी मुखार कोण वोट घालूंक वचा एका नागरिकान समजून चिंतून व्हरून पळोवन तांची कामां पळोवन राष्ट्राक कितें बरें तें समजून आपलो वोट घालच्या खातीर आनी अशें बरे प्रतिनिधी बरे मनीस आनी बरो सरकार विसवून काडच्याक त्या सगळ्या नागरिकांक पवित्र आत्म्याची ससाय मेळोवन दी. आनी एका वाटेन हे चुनाव चलोवन व्हरतल्या अधिकारी पासत मागया
थंयसर आनी हांगासर दैत्य कडेन आमकां ह्या दिसान थोडी फावटी कंप्लेंट्स आयकोंक मेळटात. थंयसर थोडे प्रभाव जावचे हागाचे आमी पळोवंक येता, दिसून येता. खंयच्याच मनशा प्रभावाक वळख जायनासतना, भारतीच्या प्रभाव वळख जायनासतना हर एका चुनाव अधिकाऱ्यानी तांचो अधिकार संपूर्णपणान उपयोग करूंक, कोणायकी तरबेत करिनासतना हो चुनाव चलोवन व्हरूंक आनी खंयचेच एक पार्ट सपोर्ट करनासतना बरे व्यक्ती विसोन येवच्या पासत हाका गरजेची वेवस्था करूंक आनी हो चुनाव बऱ्या तरान चलोवंक देवान तांच्या मोती उजवाड दिवच्या पासत आमी मागया. जेजूच्या नावान बाबा ही मागणी करता तुका. आमच्या भुरग्यां पासत मागया. माय म्हयनो आयलो, एप्रील म्हयनो जालो, आतां मुखले तांचे दीस मुखल्या तांच्या शिकपा बाबतीन ते मुखार पळयतात. ह्या माय म्हयन्यांत भुरग्यांनी येदोळस तांच्या शिकपा विशयान चिंतूंक आनी प्रत्येक रितीन तांच्या युवसनी पर्यंत तांच्या भविश्या विशयान चिंतूंक, बरें भविश्य तांणी विसरून काडूंक, तांच्या मुखल्या शिकपाक चिंतून मेळ काडूंक, ना तर कोणा कडेन कन्सल्ट करूंक, तांच्या मुखल्या जिविताक खंयचें बरें गे म्हूण समजोवन काण घेवन मुखलें मेळ दवरूंक आमी भुरग्यां पासत मागया. आवय बापाय पासत मागया. आवय बापायनी तांच्या भुरग्यांक बऱ्या रितीन वाडोवन मुखल्या शिकपाक वचोंक, कितें तांच्या भुरग्यांक खंयचें गरज आसा म्हणलें समजून त्या रितीन त्या भुरग्यांक बऱ्या शिकपाच्या वाटेन व्हरूंक त्या आवय बापायक गरजेची जाणवाय आमी मागया आनी सुमया कडेन आमचे प्रार्थना भेटोवया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणी करता तुका. विशेष जावन नव्या कादारी जोड्यान तशेंच आयल्यावर कादर धरल्या नव्या जोड्यां पासत मागया. मे म्हयनो एप्रिलांत जायतीं कादरां चलतात आनी कादर धरली ही नवी जोडी जायतीं सपनां देखतात, पूण तांच्या जिवितांत कितें लग्नाचो साक्रामेंत तांणी जोडला, कितें तांचे कुटुंबाच्या जिविता मेट काडलां, शाश्वीत तरान तांणी मुखार वचोंक जाता. आजकालच्या दिसांनी गंभीराय घेनासतना कितलेशीं जोडी थोड्याच दिसांनी मोडून पडतात तांचो संबंध. कादराचे जिविताची गंभीराय तांची ती दिसून येना. कुटुंबा जिविताच्यो जबाबदाऱ्यो आटापूंक तांकां तांकनात आनी ह्या खातीर तांच्या जिवितांत ती सुकोवन पडटात. हर एक कादारी जोड्यां पासत मागया. पयल्या सुवातेर तांणी तांच्या कादराच्यो साक्रामेंत गंभीरायेन घेवंक, त्या पवित्र साक्रामेंताच्या बसवण्या प्रकार चलोवंक, कुटुंबा जिविताची जबाबदारी बऱ्या तरान तांणी सांबाळूंक, तशेंच तांच्या घरांनी आसता तांच्या आवय बापायनी वडिलांक मान आनी गौरव दिवंक, अशें तांचे कुटाम ते सांबाळन तांचे कादरी जिवीत फळादी करचे बसत आमी सुमया कडेन विशेष रितीन मागया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणी करता तुका. पिडेस्तां पासत मागया. बाबा भयणीनो, मनुष्य मस्त जाणां पिडेंत कश्ट जातात. ह्या दिसांनी थंय हांगा आयकोंक मेळटात आमकां शॉकिंग थिंग्स. ह्या दिसांनी एक खबर आमकां येदोळस आयकोंक मेळटा. फाटल्या कोविड-19 पिडे विडी जें कितें कोविशिल्ड इंजेक्शन जायत्यांनी घेतलां तें ताजे सायड इफेक्ट्स आसात म्हणलें आनी चिंतून मनशांत एक तरेची बेऊब जावन येवचें दिसून येता. मस्त जाणां भियेन कंगाल जाल्यांत. जायतीं जाणां तांच्या जिवितांत ह्या कोविशिल्ड ह्या वरवीं खाणिल्ले वरवीं मस्त जाणां एका तरेचे दुबावाक वळख जाल्यांत. बाबा भयणीन आमी मागया प्रत्येक तरान खंयचेय सायड इफेक्टान तांकां राखोवंक, ह्या खंयच्याय रितीन भियेना जावंक,
धैर्यांत आनी ते स्वीकार करूंक कितें जाला तें जालां आतां धैर्यान स्वीकार करूंक तांकां देवाची कृपा आनी बोड मागया जायतीं जाणां पिडे वरवीं वळवळटात ह्या दिसांनी कॅन्सर पिडा वाडोवन येवची आमी आयकता कोणाक पळयलेरी कॅन्सर आनी कॅन्सर मागया देवा कडेन काकुळदारा देवा ह्या मारेकार पिडेन ते मनशांक तूं निवार कितलेशा कुटुंबांनी ही कॅन्सर पिडा दुसता ह्या कॅन्सर पिडे वरवीं कितलीं कुटुंबां भुरग्यांत तरणाटेंत प्रायवंत पर्यंत सोम्या कितलीं जाणां कश्टून आसात सोम्या मनशाची काकुळट कर ह्या मारेकार पिडेंतले तशेंच सर्व अर्द पिडेंतले काळजाच्या पिडेंतले किडनीच्या पिडेंतले ब्लड प्रेशर डायबिटीस विविधच्या पिडेन पांयांच्या शिरांच्या पिड्यांनी आनी तशेंच दैत्य स्पाईन पेंगटाची दूख असल्या पिडेन कश्टून आसात कितल्या जाणांक सोलोंक तांकां ना कितल्या जाणांक वर्टिगो आनी कितें ह्या दैत्या पिडेनी सोम्या कश्टांच्या पिडेस्तां तुका भेटून दिता सोम्या काकुळट कर कितल्या जाणां ही पिडा सोसूंक तांकां ना वळवळटात थोड्यांक पिडेस्तां साखरी करचेच कोणी नांत थोड्यांक आस्पत्रेक वचून वकात करूंक पयशे नांत मस्त जाणां असल्या पिडेन कश्ट जाता जेजू दुकां वळयतात सोम्या तांची काकुळट कर हर एका पिडेस्ता भलायकी दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका मागया आमी बाबा भयणीनो आमच्या विशेष इराद्या बसत मागया दैत्याने हांगासर मागोवंक इरादे धडल्यात ताचे सांगता तुमची सर इरादे मेळया नॉर्बट मॉनिस म्हणल्यार बाबाच्यो किडनी दोनी फेल जाल्यात बेगीनच गूण जावच्या पासत मागोवंक तो विनंती करता एका भावाचें हॉटेल बिझनेस बऱ्या तरान चलोवंक मागणें करून विनंती करता एक भयण आपल्या पुताक दुबयंत एक बरें काम मेळोवंक आनी दोगांयकी तांकां आवय बापूय बरी भलायकी मेळच्या पासत मागतात एक भयणी परगांव वचूंक एक विजा मेळच्या खातीर मागता एक भयणीच्यो फायब्रॉयड जाल्ल्यान ते स्कॅनिंग आसा पुरवां रिपोर्ट बरो येवंक आनी ऑपरेशन नासतना गूण जावच्या पासत मागता एका भयणीचें पांयाचें बोट आनीक गूण जावंक आयकना तातूंत बोड ना ते बेगीनच गूण जावच्या पासत मागता एक भयण आपली आवय कॅन्सर पिडेंत पोटाच्या कॅन्सरान वळवळटा गूण जावच्या पासत मागूंक विनंती करता एक भयण तिणें आशिल्लें काम मेळोवंक मागता आनी घराचें काम धरिल्लें बऱ्या तरान पोंताक पावंक मागता बेन्नी कॅस्टलिन म्हणले भयण किमो ट्रिटमेंट चलून आसा मस्त वीक जाल्या बोड ना खावंक जेवंक समज जायना बेगीन गूण जावच्या पासत मागता एक भयण कॅनडांत तावन तांचो गांवांत आशिल्लो एक जागो बऱ्या मोलान विकून वचोंक बऱ्या ती मागतात आनी तशेंच कुडयात तशी तांकांय बरी भलायकी मेळोवन ती मागता बदपेतावन फ्रांसीस म्हणलो भाव तांच्या जाग्यांतले समस्या परिहार जावंक आनी ताच्या पुताची बरी भलायकी बुद्धी तशेंच पुताची बूद बरी जावच्या पासत मागता एक भाव आपली डायवोर्स केस बऱ्या तरान इत्यर्थ जावंक आनी बरी सैरेक मेळोवंक मागता एक भयण तिची धूव तिच्या ऑफिसांत जावंक परिक्षेन बरे मार्क्स मेळोवंक मागता एक भाव आपलें शिकप बरें करून शिकून जाल्या उपरांत देव आपोवण्याचें देणें मेळोवंक मागता एक भाव आपल्या घरांत समाधान मेळोवंक बापेचें मन परिवर्तन जावंक घरांत लढाय झगडें करचें सोडून समाधान मेळोवंक मागता एका कुटुंबा मदें सबार वर्सां तो जाग्याचो समाजचो सगळ्यांनी सांगाता मेळून कोर्टा वेच्या बदलाक सगळ्यांनी सांगाता मेळून एकामेकाक झुजचें सोडून समाधानीन व इत्यार्थ जावच्या पासत ह्या कुटुंबाची सगळीं मागोन आसात एक प्रायवंत भाव त्या दिसांनी तुजी भलायकी चड बरी ना बेगीन बरो जावच्या पासत तो मागोन आसा एक भावाक ह्या दिसांनी स्टंट घालूंक आसा
आनी ट्रिटमेंट तेजे बऱ्या तरेन जावंक आनी तेची भलायकी बरी जावंक मागता. एक कादारी जोडें एकामेकांत पयस सरलें तेजे त्या जोड्यान एक दोगे पतीन विशेष रितीन मौन करून बोन बदलो न्हू पती आपल्या पती संगी एक कोडच्या बसत मागोन आसात. एक भावाचे मेजर ऑपरेशन बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता आनी बेगीनच बरी परतो बरो जावन ताच्या कामाक वचूंक जावच्या बसत मागता. हेडगेन फेर्नांडीस म्हणल्यार एका भयणी प्रत्येक तरान लो बीपीन गस्तोन आसा बरी जावच्या बसत मागता आनी तशी तिच्या पुताची भलायकी बरी जावंक मागता. फेल्सी म्हणली भयणीचें ट्युमर ऑपरेशन आज ह्या घडये चलून आसा थोड्या वेळा आदी आरंभ जाला ते सक्सेस जावं कुटुंबाची मागतात. एका बाबाचो जागो एडवान्स दिल्लो ताका बेगीन लोन पास जावंक आनी बऱ्या तरेन रजिस्टर जावचे बसत मागता. राफायल म्हणल्यार एका बाबाची भलायकी बरी जावंक ताच्या पत्नीची भलायकी बरी जावचे बसत मागता. मंगळू दीस दोगां यादकाचे कॅन्सर पिडा बेगीन गुण जावचे बसत प्रत्येक रितीन मागोन आसात. आमी मागया आमची सिस्टर सलोमी तिचे बसत ही मागया तिच्या भलायकी बसत सक्कड आमी आमचे सर ही रादे आमी आमचो मेमकार दवरया. आमच्या सर ह्या आराधना कुमोकरच्या दानी बसत मागया तांचो सॅक्रिफीस आनी त्याग जायत्यांक आराधन मेळोवंक टीव्हीचेर आनी युट्यूबाचेर मेळोवंक फावो जाला हाचे वरवीं जायतें बरेंपण जावन आसा. ह्या बऱ्या मनाच्या दानी पसत मागया. हे प्रसार करतले डिवायन टीव्हीच्या मालका पसत तशेंच ताज्या शिवानी कुटुंबा पसत आमी मागया. आनी तशेंच आमकां कुमोकरच्या आराधनाक हे हांगासर पुलान दान दिल्या दानीक तशेंच तांकां हांगासर चलोवन कुमोकरच्या व्हिडिओग्राफी संगीत दिवच्या गायन गावच्या तशेंच हांगा सेवा दिवच्या एकल्या पसत आमी मागया. भयुंच्या हप्त्यांत आमकां हांगासर नोवेन सुरू जाता. नोवेनाचे सगळे 9 दीस बऱ्या तरान चलोवन भक्ती बंडी चलोवन ते बऱ्या तरान जावचे बसत मागया. हरये किरात आमी सुम्यमकार दवरया. भाव भयणीनो निमयेर पडया. एक घडी भर आमी भक्तीन कशें येयल्या प्रभादीन मागणें केलें गी त्या मागण्या वरवीं पावस आयलो गी आमी आज ज्या कडेन आमी देवाक दोनी हात उबारया देवाची स्तुती करया. थोडो वेळ आमी निरंतर स्तुती करया. ह्या वेळार देवाचो आमचो ताळो ताजे ती पावोंक जाय. देवाची काकुळतो पावसा रुपार बेगीनच वाडोवंक जाय आनी त्या खातीर आमी हर एक आमची मागणी ते साव आमी केल्ली सगळे सोम्याक पावचे बसत आनी तेज्या कृपे बसत मागया. हालेलुया 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 जद 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 जीदा 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 amar siplo जीदा amar siplo ready power come जीदा amar siplo जीदा here in your God जीदा हम तो पाव तीस हम यांचे तो यागर हम का बरो पाव जे पृथ्वीवर मारने का तुझी काको देने गुरबा दे वडनी पिडस तजर वडनी जतो अरे एकला बरी भलाई की मन दीजे तो तुझा दे भी काम दे करता तो शिवर बात निकलिए यागरे देव दी सोम्या तितर फल पिडे दोन कसुगा दे का तो हालेलुया 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 Diavoda sacramenta sastrangama coroia purvilya rupa bodla novioriti adarya solvod vecha ascatvishya bavartachi baldevya zashem bapa dashem sputa ulasani stutisa Podvi mai masosna
Sancta Spiritu Summa Semina Vartam. Amen. प्रार्थूया. हे देवा, आम्ही जे सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टांचा उडास तुम्ही आमकां सोडलाय, तुझ्या सोडवणीचं पडसदांत आमचे ते आम्ही बघी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिसराक आम्ही मान करूंक आमकां दयन पावो कर. जो जे तांडात करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुझेरा पात्यता जेजू मोगाळा. तुझेरा पात्यता जेजू मोगाळा. कष्टाची मोडा मुझे आयल्या